साळगांव मतदारसंघातलो पिळेन जो गांव जो आसा पिळेन मारणा आनी सावळे हेजे कडल्यान खुबशी शेती आसा आनी खूब शेत दोनी सिजनांनी हें करता शेतां करता आनी तांकां खरें म्हटल्यार बियाणां खत हे दिवपाची गरज आसा। ट्रॅक्टराचे हार्वेस्टर आमी सगळे दिवपाचो प्रयत्न करता। आतां नेवो सिजन पेरपाचो सुरू जाला आनी ताका लागून सादारणशे 100-250 भुरगीं हे आमच्या पिळेन गांवाक दिवप, शेतकऱ्या पर्यंत पावप, एक थोडीशी मदत आमदार म्हणून ह्या वाठाराचो तांकां मदत जावप हाचो प्रयत्न म्हणून आमी केल्लो आसा। शेतकार मोठ्या उमेदीन ते येवन व्हरतात किंवा आमी तांकां मदत करपाचो प्रयत्न करतात, ताका लागून खोशी आसतात आनी खोशयेन जी शेतां कोण रोयनासले सुद्दां पळय ती शेतां रोयतात। दिलीप परुलेकर आमचो आमदार हेची खूबशी मदत आमच्या शेतकऱ्यांक जाता, तशेंच ह्या वाठारांत जाता। खुबसो डेव्हलपमेंट केल्लो आसा तेच्या आमी सहाय्यान। तशेंच शेतकऱ्यांक आमी पयलीं जाल्यार ड्रेनेजी सगळ्यो साफ करता, शेतान कितें आहा पळय ते तांकां क्लीन करून दिता। मागीर ताका बियाणाचो कितें आसा हेल्प बीन जाय जाल्यार तो आमच्या मार्फत जाता। मागीर हार्वेस्टिंग जाता पळय, हार्वेस्टिंगाच्या टायमार सबसिडायज रेटी तांकां तें मशीन हाडून ते कटिंगाचें बीन हार्वेस्टिंग तें करून घेता। ताका पंचायतीचो सपोर्ट आसता, सुपरवायजन बीन पंचायतूय तितून करता। अशें आमच्या तरेन कितें मदत आहा ती आमी शेतकऱ्यांक करता।